मार्कूचे शुभ वर्तमान। हेरोदियस नावाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआवांक दवरलो आनी कोयदे सांखल्यो बांदून पोंदकोणीन घाल्लो, कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुजे भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय। पूण हेरोदिसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेलो नासलें। तो सात्वीक आनी दोनवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो। तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तोरी कशे मनान ताका कान दितालो। बरी एक सोंद सांपडली। हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवराक, सभावाद्यांक आनी गलिलेयाच्या व्हड व्हड मनशांक जेवण केलें आनी त्याच हेरोदिसाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मानली। तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों। आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवटकेचें अर्द जाल्यार लेगून। ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जापाब दिलो, जुआंव बावतिस्ताचें शीस। वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान दातार जुआंवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय। आनी राजा दुखाबरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पावणेचे भिडेक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका कशी ना जाली। देखून राजान राखणदारांक धाडलो आनी जुआंवाचें शीस एका ताटार काडून हाडूंक लायलें। ताणें वचून बोणकोणीन ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी चेडवान तें आपले आवयक दिलें। हें आयकून जुआंवाचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरूंक तांणी ती एके सोमादींत निकिपिली। देवाचें उतर हें।